भयणीनो, मोगाळ भाऊ भयणीनो, प्राचीन काळ सुरू झाला तेन्ना तावन दंडवणेन आनी प्रितीमोगाच्या करण्यांनी आमी काळजां आमची तयार केल्या उपरांत आज आमी हांगासर एकठांय जाल्या आनी आतां आख्या पवित्र सभे बरोबर सुमया जेजूचो पास्काचो गूट संभ्रम सुरू करता. हो गूट म्हळ्यार ताचे कश्ट, मरण आनी पुनर्जीवनपण. तो शेवटाक पावोवंक जेजू आपल्या खाशा जेरुसलेमच्या शहरांत भितर सरलो. देखून देवाच्या उपकारान आनी ताच्या कश्टांनी आनी कुर्साच्या मरणान आमकां वांटो मेळ्ळ्या उपरांत ताच्या पुनर्जीवनपणान आमी महिमेवन जिवितान आमकां वांटो मेळचे खातीर जिव्या भावार्थान आनी भक्तीन तारण दितल्या ह्या प्रवेशाचो उडास करून सुमयाच्या फाटल्यान आमी वचूया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजेर विश्वास दवरतल्याचो भावार्थ वाडय आनी दयेन आमची मागणी आयक. आज आमी जैतवन क्रिस्ताक ताळयो हातांत धरून मान दिता आनी तशें ताचे वरी बऱ्या करण्याचे फळां हातांत घेवन तुजे मुखार येवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. दाविदाच्या पुता गाव्या होसाना, होसाना, होसाना. सोम्या नावी येता ताका होसाना, होसाना, होसाना. दाविदाच्या पुता गाव्या होसाना, होसाना, होसाना. सोम्या नावी येता ताका होसाना. एब्रेमाचे प्रजेन मोगान स्वागत केलो रायाचो देवाच्या. ताळयो घेवन वस्त्रां हातून येवकार मागलो रायाक सर्गा संसाराच्या. होसाना, होसाना. दाविदाच्या पुता गाव्या होसाना, होसाना, होसाना. सोम्या नावी येता ताका होसाना. Ise goje sorai to Davi kulieso, raza to gitiso. Maima stuti taka favorai to amso, rai to amcha sengal zanso. Hosanna, Hosanna. Davidaच्या पुता गाव्या होसाना, होसाना, होसाना. सोम्या नावी येता ताका होसाना. प्रार्थुया. सर पदवेदारा ससनाच्या देवा, मनशा कुळा कलतेपणाची देख दिवंक आमच्या सडवणदारांत मनशा सैम घेवचें आनी कुर्साचे मरण सोंसचें म्हूण तुजी खोशी जाली. आमच्या जिणेंत ताच्या सोंसणीकायेची देख आमी घेवन ताच्या पुनर्जीवनपणांत वांटो मेळोवंक कणवळायन आमकां फावो कर. त्याच आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. इजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. तकलेल्यांक धैर्य दिवचें एक उतर सांगूंक हांवें जाणा जावच्याक सर्वेस्परा देवान म्हाका एका शिसाची जीब दिल्या. एका शिसा भाशेन आपणाक चीत दिवंक
हर सकाळी तो म्हजो कान जागृत करता. सर्वेस्परा देवान म्हजो कान उगडला आनी हांव उपराटूंक ना, हांव फाटीं सरोंक ना. म्हाका मारतेल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली, म्हजे काड ओडतेल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले. केणल्या आनी तिंपये मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना. सर्वेस्पोर देव म्हज्या आदाराक येता. देखून हांवें अकमानाची पर्वा करूंक ना. देखून हांवें म्हजें तोंड फातरा भाशेन घट केलां. हांव लजेक पोटसो ना म्हूण हांव जाणा. देवाचें उतर हें. देवाचे बडोदकार. मुझ्या देवा कित्याक तुवें सांडलाय म्हाका. मुझ्या देवा कित्याक तुवें सांडलाय म्हाका. हांव एक किडो न्हय हांव मनीस, सर्वांनी कांठाळसो बोंड वळयतात, नकला करतात. म्हाका पळयलो मुझ्या देवा कित्याक तुवें सांडलाय म्हाका. मुझे वस्तूर विभाग सीतात, घालून सोडटी धगल्याक. म्हाका एकल्याक सोडिनाका. लाभय सोम्या आधार. मुझ्या देवा कित्याक तुवें सांडलाय म्हाका. तुजे दयेन विस्तार सभेंत स्तुती हांव गातलो. परचे मुखार अंगयले सर, फारीक हांव करतलो. मुझ्या देवा कित्याक तुवें सांडलाय म्हाका. मुझ्या देवा कित्याक तुवें सांडलाय म्हाका. सांत पावलोन फिलिपी घरांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. भाव भयणीनो, सैबान तो देव, तरी त्या समाज संपणाक तो लबदून रावलो ना. बगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. मनशा रुपान तो दृश्टी पडलो आनी आपणाकच कलतो करून कुर्साच्या मोरना तो विदेय जालो. देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सर ना अप्रास वर्ते नांव ताका दिलें. अशें ताणें खुशी वेली. भगवजय म्हूण ह्या नांवाक हरेक दिंबी, सर्गी, संवसारी आनी पाताळी आनी परगटिजय म्हूण हरेक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी. देवाचे उतार हें. देवाचे बडोदकार. क्रिस्त आमचे
सर्वेस्व तुमचे सोवे असो. मातेवप्रमाणे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कष्टांची चरित्रा. उपरांत बारांतलो एकलो जुदास इस्कोरियत नांवांचो प्रधान याजका सरशी गेलो आनी म्हणालो, हांव ताका तुमचे आदीन करीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात. ताणी ताका रुपयाची 30 नाणी मेजलीं आनी त्या दिसा तावन ताका दंड दिवंक एक बरो संदर्भ तो सोदतलो. फुगनातलेल्या उंड्याच्या परबेशार पयल्या दिसा श्रीस जेजू सरशी येवन म्हणालें, आमी खंय वचून तुका पास्कांचें जेवण तयार करी जाय म्हूण तुजी खुशी. जेजून तांकां सांगलें, शहरा भितर फाल्यां मनशा सशी वसा आनी ताका सांगा, मेस्त्री म्हणटा, म्हजो वेळ लागीं पावला. हांव म्हज्या शिश्य सांगाता तुज्या घरा पास्काची परवण करता. जेजून सांगलेल्या प्रमाणे शिस गेले आनी पास्काचें जेवण तांणी तयार केलें. सांज जातस आपल्या 12 शिसां सांगाता जेजू जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना तो म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगता, तुमचे मदलो एकलो म्हाका पराधीन करतलो. शिस आकांतले आनी एक एकलोस हांवे तो सोमिया. अशें विचारी लागलो. ताणें तांकां जाप दिवन म्हणलें, जाणें म्हज्या सांगाता फलंगणांत हात घाला, तो म्हाका पराधीन करतलो. मनशा पूत पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा त्या प्रमाणे वेता तें खरें, पूण ज्या कोण मुखांत्र मनशा पूत पराधीन जाता हाय ताका खटा खटा. जल्मोंकच नातलो जाल्यार त्या मनशा कितलें बरें आसतें. तितल्यार गतान पराधीन करूंक वेताल्या जुदासान म्हळें, हांव तो मेस्त्री. जेजून जाप दिली, तुंच तें सांगताय. तें जेवणार आसतना जेजू उंडो घेतलो आनी आर्गां दितस तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिवन म्हळें, घेया आनी खाया, ही म्हजी कूड. उपरांत ताणें काल्स घेतली आनी देवाक अर्गां दितस तांकां ती वांटली म्हणून, तुमी समेस्त हांतलें पियेया, कित्याक हें म्हजें रगत सल्लो थीर करता तें. समेस्त मनशां पासत फातकांच्या बक्षण्या खातीर थंय वारवतलें. हांव तुमकां सांगता, म्हज्या बापाच्या राजांत हांव दाका फळांचो रोस तुमचे सवें नव्यान पियेसर ह्या फुडां हांव तो पियोवचो ना. उपरांत गीत गावन जातच तें ओलिवत दोंगराक भायर सरून गेलें. तवळ जेजू तांकां सांगी लागलो, आयच्या राती म्हजे थंय तुमी विस्वास खणथेल्यात, कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, गोवळ्याक हांव जिवेशी मारतलो आनी ताच्या हिंडाचे बोकरे शिंपडटले. पूण म्हाका जिवांत उठयल्या उपरांत तुमच्याकी पयले हांव गलिलेयाक वेतलो. ताका पेद्रू जाप दिवन म्हणालो, हेर सकडांक तुजे विश्वास सुखात जाल्यारी म्हाका सुखाचो ना. पूण जेजून ताका सांगलें, सतच हांव तुका सांगता, आयच्या राती कोंबो 7 घालच्या फुडें 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. पूण पेद्रू जाप दिवन म्हणालो, तुजे सांगाता म्हाका जीव दिवची गरज पडल्यारी हांव तुका नाकारचो ना. तेच परी हेर सकड शिसी म्हणालें. उपरांत जेजू आपल्या शिसां सांगाता गित्समनी नांवांच्या एक मळ्याक येवन पावलो. थंय तांकां तो म्हणालो, तुमी हांगा बसा, हांव थंय पेल्यान वचून मागणी करता. आनी पेद्रूक आनी जेबेदेवाच्या 2 पुतांक सांगाता घेवन तो मुखार गेलो. दुखेस्त आनी कंतिश्ट तो जाल्लो आनी तांकां सांगी लागलो, म्हजें काळीज दुकान भरलां आनी हांव मरताशें म्हाका भोगता. तुमी हांगाच रावा आनी म्हज्या सांगाता जागरण करा. आनी चिक्के फुडें वचून तो धरणीर सरपडलो आनी मागणी करी लागलो, म्हज्या बापा, साध्य जाल्यार म्हज्या वयले हे संकश्ट पयस सरून दित. तरी पूण म्हाका जाय तशें न्हय, बगार तुका जाय तशें जावं. उपरांत तो आपल्या शिसां सरशी आयलो आनी तें न्हिदून आसलेलें तें पळयवन पेद्रूक तो म्हणालो, हें कितें, 1 घंटो भार म्हज्या सांगाता जागो रावा तुमच्या नजो जालें. जागे रावा आनी थाळणेन सांपडनाशें मागणी करा. आत्मो तयार आसा तें खरें, पूण कूड अस्कत. परत्यान दुसरे फावटी तो पाटी गेलो आनी मागणी करी लागलो, म्हज्या बापा,
हे संकश्ट हांवें बोगल्या करीत ते निवारूंक साध्य ना जाल्यार तुजी कुशीच हांव. आनी परत्यान तो पाटी आयलो तेन्ना शीस न्हिदोन आसलेलें ताका दिसलें आनी तें तितलें न्हिदन पिकलें. पूण तांकां तशेंच सोडून तो परत्यान गेलो आनी तिसऱ्यान त्या समुद्रांनी मागणें करी लागलो. उपरांत पाटी येवन आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, कितें आनीकय न्हिदोन विशय घेतात. पळया, वेळ लागीं पावलो. आतां मनशा पुताक धर्न कोट्या मनशाच्या हातांत दितले. उठा, या आमी म्हाका पारधीन करतलो आयला. अशें जेजू उलोवन आसतनाच जुदास बारांतलो एकलो थंय येवन पावलो. तांचे संगत तलवारी आनी दांडे घेवन आयलो. व्हड एक जमोय आसलो. प्रधान याजकांनी आनी जुदेवांच्या मतबऱ्यांनी तांकां धडलेलें. पराधीन करतल्या तांकां एक गुर्त दिल्लो. जासो हांव उमो घेतां तस्सो तो तुका ताका धरा. तो आयलो शिदा जेजू सरशी वचून म्हणालो, नामान मेस्त्री. आनी तस ताणें उर्मो घेतलो. जेजून ताका म्हणलें, इश्टा, करूंक आयलाय तें काम बेगीनच करून सोड. तितल्यार तें जण फुडें सरलें आनी ताका तांणी घट्ट धरलो. ते दाळा जेजू सवे आसलेल्या भितर एकल्यान आपली तलवार भायर काडून श्रेश्ठ याजकाच्या एक नौकाराक मारली आनी ताचो कान कापून गेलो. तो व्हड जेजून ताका सांगलें, तुजी तलवार पोथ्यांत घाल. जे कोण तलवार घेतात ते तलवारीन नास जातले. म्हज्या बापा लागीं हांव मागान जाल्यार तो बरा भोवसी प्रास चड देवदूत म्हज्या कुमकेक आतांच धाडचो ना म्हूण तुमी चिंतात. पूण तशें केल्यार घडोवंक जायच म्हूण पवित्र पुस्तक बरयलां तें पूर्ण जावचें कशें. तो व्हड जेजू जोम्याक म्हणालो, सोराक धरूंक आयल्या बरी तलवारी आनी दांडे घेवन तुमी म्हाका धरूंक आयल्यात. दिसान दीस हांव देवळांत तुमचे मदें बसून शिकयत आसतलो, पूण तुमी म्हाका धरलो ना. पूण प्रवाद्यांनी पवित्र पुस्तक बरयलें पूर्ण जावचे खातीर हें सर्व घडलां. इतल्यार शीस सकळ ताका सांडून पडलें. जेजूक धरलेल्यांनी ताका श्रेश्ठ याजका कायफासा मुखार व्हेलो. थंय शास्त्री आनी लोकांचें मतबरी जमो जाल्लें. पेद्रू पयशिल्ल्यान ताच्या फाटल्यान चलून श्रेश्ठ याजकाच्या राजांगणा पर्यान गेलो आनी भितर सन हें सगळें कशें रावत म्हूण पळोवचे खातीर वचून राखवाल्या संगी बसलो. तो व्हड प्रधान याजक आनी सगळी श्रेश्ठ नीती सभा जेजूक मरणाचें फर्माण दिवचे खातीर फुडकिरी रुजवात सोदतालें. सभार फुडकिरी साक्षीगार मुखार आयले तरी तांकां जाय जाल्ली रुजवात मेळ्ळी ना. शेवटी दोग साक्षीगार मुखार येवन म्हणालें, देव मंदिर मोडची आनी 3 दिसांनी परत्यान ते बांदची आपणाक शाती आसा म्हूण हाणें म्हळां. तितल्यार श्रेश्ठ याजक उबो रावन जेजू लागीं म्हणालो, तुजे विरोध हांणी हाडिल्ल्या फिर्यादीक तूं कांय जाप दिनाय. पूण जेजू ओगोस रावलो. तो व्हड श्रेश्ठ याजकान तशें लागीं म्हळें, जीवन देवाचें आमी सापूत घालून हांव तुका विचारतां, सांग आमकां तूं क्रिस्त देवाचो पूत वैगी म्हणून. जेजून ताका जाप दिली, तें तुमचो सांगताय. ह्या शिवाय हांव तुमकां सांगतां, ह्या फुडां मनशा पुताक सर पोदवेधा देवाच्या उजव्याक बसून आसलो आनी अंतराळाच्या कुपा वयल्यान आयिल्लो तुमी पळयतल्यात. तितल्यार श्रेश्ठ याजक आपले आंग वस्तर पिंजून म्हणालो, ही देवनिंदा सय आनी की आमकां साक्षांची गरज कितें. ताणें केल्ली देवनिंदा आतांच आयकली. आतां आमचो अभिप्राय कितें. ताणें जाप दिली, ताका मरण फावो. उपरांत ताच्या तोंडार तांणी थिंबी उडयली आनी ताका मोटी मारल्यो. आनी हेरांनी ताच्या तोंडार तापटां मार म्हळें, ये क्रिस्ता तुका मारलेलो कोण तो प्रवादकन आमकां सांग पळोवया. तेणें पेद्रू भायर आंगणान बसून आसतना श्रेश्ठ याजकाच्या सकनी मदली एकली ताचे सरशी आयली आनी म्हणाली, तुंय गलिलियाच्या जेजू सांगाता आसुल्लोय. पूण पेद्रून सकठा मुखार नाकन म्हळें, तूं कितें म्हणटाय तें म्हाका समजना. आनी तो भायर वेतना दरवटा कडेन आनी एक सकर्णीन ताका देखलो आनी थंय आसले लागीं ती म्हणाली, होय नजरेच्या जेजू सांगाता आसुल्लो. परत्यान ताणें नाकन हांव त्या मनशाक वळखच ना. आनी थोड्या वेळान तेणेंच सरशी नासलेले आयले आनी पेद्रू लागीं म्हणालें, न्हीद जावन तूं तांचे पैकी एकलो. तुज्या उलवण्यान तस तें कळटा. तो व्हड पेद्रू आपणाचेर शिराप मागून सोपत घाल म्हणालो, हांव त्या मनशाक वळखच ना.
आनी ते घडये खोंब्यान साथ घालो तो वळो पेद्रूक उगडास आयलो जेजून म्हणल्या उतरांचो कोंब्यान साथ घालचे आदीं 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय आनी भायर वचून तो गळगळ्यान रडलो. सकाळ जातस प्रधान याजकांनी आनी जुदेवांच्या मतबऱ्यांनी जेजूक जिवेशी मरचो म्हूण थाराव घेतलो. उपरांत तांणी ताका कोडो घालून रोमी अधिपती अधीन केलो. तो वळू ताका पराधीन केल्लो तो जुदास जेजूक मरणाचें फर्माण दिल्लें तें पळोवन आपल्या अंतस्करणाचे खांतवणेन विरार जालो आनी रुपयाची 30 नाणी प्रधान याजकांक आनी मतबऱ्यांक दिवंक म्हूण पाठीवून गेलो. तो म्हणालो, हांवें पावपा दारलें, निरपराधी रगत हांवें विकृत केलें. पूण तें ताका जाप दिवन म्हणालें, आमकां तें पडून वचूंक ना, तूंच तें पळोवन घे. तितल्यार ताणें रुपयाची नाणी देवळांत उडयली आनी वचून गळपास घेतलो. प्रधान याजक ती नाणी विंचून म्हणालें, रक्ताचो दुडू हो, तूं पवित्र खजानांत घालूंक आमच्या कायद्यांक विरोध. आनी आपणा मदें आलोचन करून परगव्यांक मातयेक पावचे खातीर कुंभाराचो गादो तांणी मोला घेतलो. ह्या पसत आज पर्यान रक्ताचो गादो म्हणलें नांव पडलां अशें पूर्ण जालें. जेरेमिया प्रवाद्यान म्हणलें तें. तांणी रुपयाची 30 नाणी घेतली, मनशाक बांदलेलें मोल तें, इस्रायलकारांनी बांदलेलें मोल. आनी सोम्यान म्हाका फर्मायिल्लें प्रमाणें कुंभाराच्या गाद्याक ती मेजली. उपरांत जेजूक हाडना अधिपतीचे हुजीर केलो. अधिपतीन ताका सवाल केलें, तूं जुदेवांचो रायवे? जेजून जाप दिली, तें तुमचो म्हणटाय. पूण प्रधान याजकांनी आनी मतबऱ्यांनी ताचेर मांडलेल्या फिर्यादींक जेजून जाप दिले ना. तो वळ पिलात ताचे लागीं म्हणालो, तुजे विरोध कितें सकट ते सांगतात तें तुका आयकना. तरी पूण जेजून एकाकी जाप दिवन नातली पळोवन अधिपती भूसड विस्मीत जालो. परबेच्या संदर्भार बंदिवानापैकी लोकान मागलेल्या एकल्याक अधिपतीन सुटका दिवची दस्तूर आसा. त्या वेळार बारब्बास नांवाचो एक कुख्यात बंदिवान आसलो. देखून लोक थंय जमो जाल्ल्या वेळार पिलात म्हणा लागलो, हांवें कोणाक सोडून दिजय म्हूण तुमची खुशी, बारब्बासाक वा क्रिस्त म्हणटात त्या जेजूक? तांणी मोसरान ताका दंड दिलो म्हणलें पिलात बरें जाणा आसलो. अशें पिलात निती आसनार बसून आसतना ताचे पत्नीन ताका जागरण धाडलें. तूं त्या निरपराधी मनशाच्या रगल्यांक वचनाका. ताचे निमती गेलते राती हांवें स्वप्नांत जायते सोंसलां. त्या वेळा भितर प्रधान याजकांनी आनी मतबऱ्यांनी बारब्बासाक मागी जाय आनी जेजूक जिवेशी मारी जाय म्हणून लोकांक फसलायले. देखून अधिपतीन दोगां पैकी हांवें कोणाक सोडून दिजय म्हूण तुमची खुशी? अशें म्हणून तांचे लागीं विचारलेल्या वेळार बारब्बासाक म्हणून तांणी जाप दिली. तर क्रिस्त म्हणटा त्या जेजूक हांव कितें करूं? विचारले पिलातान. तांणी सोमेस्तांनी जाप दिली, ताका कुर्सार मार. पूण पिलातान विचारलें, कित्याक? कितें चूक ताणें केल्या? पूण ते आनीक व्हडल्या ताळ्यान उपराट्यो बोब मार म्हणालें. ताका कुर्सार मार. तो वळू पिलात आपणाचें आनी कांय चलना बदलाक गडबडस सरता म्हणून समजालो. देखून उदक घेवन सगळ्या लोकां समोर हात धुवन म्हणालो, ह्या निरपराधी मनशाच्या रगताक हांव जबाबदार न्हय, तुमीच तें पळोवन घेया. आनी लोक म्हणालो, ताचें रगत पडू आमचेर आनी आमच्या भुरग्या बाळांचेर. तितल्यार पिलातान बारब्बासाक तांकां सोडून दिलो. पूण जेजूक जरबान मारून कुर्सार जोडच्याक ताका शिपायांचे अधीन केलो. तो वळू अधिपतीच्या शिपायांनी जेजूक राजांगणांत व्हरून ताचे भोंवतणी आपलो सगळो पंगड एकठांय केलो. ताचे आंग वस्तूर तांणी काडलें आनी ताचेर एक रक्तंबर शेळो घालो आनी काट्याबर एक मुकुट विणून ताच्या मस्तकार दवरलो आनी ताच्या उजव्या हातांत चिव्याची बेतकटी दिली आनी ताच्या मुखल्यान दिंब्यांनी पडोवन ताची किडकुळा करून ते म्हणूंक लागलें, नामान जुदेवांच्या राया. आनी ताचेर ते तिंपी उडयताले आनी ताच्या हातांत ती बेतकटी काडून ताच्या मस्तकाक मारताले. शेकी ताच्यो केपडायो कर्ण जातस रक्तंबर शेळो तांणी काडलो आनी ताचीच वस्तूर ताका न्हेसोवन ताका तें कुर्सार मारूंक व्हरून गेलें. ते भायर वेता आसतना सिरेन गांवचो सिमाव नांवाचो एकलो तांकां वाटेर भेटलो आनी तांणी ताका जेजूचो कुरीस भोवंक बलात्कार केलो. अशें गोलगोता म्हळ्यार कोट्याची सुवात म्हणले कडेन ते येवन पावलें. थंय रक्तबोळ परशिल्लो वायन ताका तांणी पियेवंक दिलो. तो ताणें साकलो पूण तो पियल ना. ताका कुर्सार जोडल्या उपरांत ताची आंग वस्तुरां तांणी सोडती घालून वांटून घेतली आनी लागसार बसून
ताका तें परत करूंक लागलें. तांणी म्हणलेलो अपराध ताच्या माथ्या वयर हे परी बरोवन लायलो, हो जेजू जुदेवांचो राय. तो वळू तांचे सांगता दोग सोरांकी कुर्सार जोडलें, एकल्याक ताच्या उजव्याक आनी एकल्याक ताच्या दाव्याक. ते वाटेन हेणें तेणें वेतलें, ताची निंदा करतालें आनी तकली हालोवन म्हणटालें, तूं देवाचें मंदीर नास करन 3 दिसांनी परत्यान तें उबारूंक शकतलोय न्हय. तूं देवाचो पूत जाल्यार कुर्सा वयलो सकला देव आनी तुकाच बचाव कर. तेच परी प्रधान याजक शास्त्री आनी मालगडे ताची उलगन म्हणटालें, हेरांक ताणें बचाव केलें पूण आपणाकच बचाव करूंक तो सकाना. हो इस्रायलाचो रायकय. तर कुर्सा वयलो तो देवों दी आनी आमी ताका सतमान तेल्या. देवाचेर तो पातयलो मू, देवाक तो जाय जाल्यार तोच ताका सोडोवन दी. आपूण देवाचो पूत म्हणून तो सांगतालो न्हय. ताचे सांगता कुर्सार जोडलो सोरी तेच परी ताची निंदा करतालें. दनपरां तावन 3 वरां पर्यान सगळ्या गांवार काळोख पडलो. सोडून 3 वरां जाताना जेजून व्हडल्या ताळ्यान म्हणलें, एली एली लामा सबक्तानी. म्हणजे म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. हें आयकून लागसर आसलेलें तोणें म्हणालें, तो एलियाक उलो करता. तक्षण ताणें तांचे मदल्या एकल्यान धांवून वचून एक दर्या अळमे हाडन शिरक्यांत बुडयलें आनी एक बडयेक शिरकावन जेजून तांतलें सारकें ताच्या वोंटाक धरलें. पूण हेर थोडे म्हणटालें, रावा एलिया ताका बचाव करूंक येता जाल्यार पळोवया. जेजून परत्यान व्हडल्या ताळ्यान बोब मारली आनी प्राण सोडलो. दिमी मोडया मोगाच्या भाव भयणीनो. ताणें प्राण सोडतस देवळाचो पडतो वयर तावन सकला पर्यान पिंजोवन 2 फाळे जालें. भुंय कांपली, कडपां फुटली आनी मेल्ल्यांचे फोंड उक्ते जालें आनी विशेव घेवन आसलें साबार भक्त जिवंत जालें आनी जेजूचें जिवंतपण जाल्या उपरांत ते फोंडांतले भायर आयले आनी पवित्र शहरांत येवन साबार जणांक दिश्टीक पडलें. शतपती आनी ताचे सांगता जेजूक पारोक नासलें जण भुंय काप आनी घडलें ते सगळे पळोवन भोवसड भियेले आनी म्हणटालें, न्ही जावन देवाचो पूत हो. आनी साबार स्त्रियोय थंय पयस उब्यो रावन ह्यो संगती पळयताल्यो. जेजूची सेवा साकरी करन गलिलया तावन ताच्या फाटल्यान त्यो आयिल्ल्यो. तांचे मदें उबी आसली मोरी मागदलेन, जकोबाची आनी जुजेची आवय मोरी आनी जेबेदेवांच्या पुतांची आवय. सांज जाल्या उपरांत आरिमातेचो एक ग्रेस्त मनीस जुजे नांवाचो मुखार आयलो. तोय जेजूचो एक शिस तो पिलातासरशी गेलो आनी ताणें जेजूची कूड मागली. कूड ताका सोंड दिजे म्हणून पिलातान हुकूम दिली. जुजेन ती देंवोवन नितळ सणाच्या लुगटान गुटलायली आनी ताणें आपणाकच म्हणून कडपांत पकडन केल्ल्या त्या नव्या फोंडांत ती दवरली आनी समाधीच्या तोंडाक व्हडली शिळा लोळोवन तो घरा गेलो. पूण मोरी मागदलेन आनी ती दुसरी मरी थंय फोंडा समकार बसून आसली. दुसऱ्या दिसा म्हळ्यार शुक्रारा उपरांतल्या सकाळीं प्रधान याजक आनी फारिजेव सांगाता मेळून पिलातासरशीन गेले आनी म्हणाले, सायबा तो टक्की जिवंत आसतना 3 दिसा उपरांत हांव परत्यान जिवंत जातलो म्हणून म्हणटलो. ताचो आमकां उगडास आयलो. देखून 3 दीस पर्यंत फोंडा लागीं पारो दवरूंक हांव तुवें हुकूम दी जाय. ना तर ताचे शीस येवन ताका सुर्यां व्हरतीत आनी तो मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला म्हणून गांवार गाजयतीत. आनी ही निमाणी फटोवणी पयल्यांचे प्रास चड मारेकार जायत. पिलात तांकां म्हणालो, तुमचे लागीं पारे आसात न्हय? वसा आनी तुमकां कितें कळटा त्या प्रकार बंदोबस्त करा. इतलें आयकून ते फोंडाचे बंदोबस्त करूंक गेले. फोंडाचे शिळेर मोर घालन आनी लागीं पारो दवरून ते पाटी आयले. देवाचें उतर हे वाकणी
जेरुसलेम क्रिस्तथई म्हज्या मोगाच्या भवा भयणीनो, जेरुसलेम हो शब्द हेब्रेव भाशेंतल्यान विंचून काडला. जेरुसालेम वा शालोम अशें म्हळ्यार शांती समाधानाचें शार, सिटी ऑफ पीस. आज जेजू ह्या जेरुसलेमा शारांत तो प्रवेश जाता. लोक सगळो ताका व्हडा संतोशान स्वागत करता. हो येवकार केल्लो लोक थोड्या घडयांनी ताका तो तिरस्कार करता. आनी आयच्या पाशवांत आमी आयकलें कितली लांब वाट तो कश्टांची, एकसुरपणाची, रक्ताची, घामाची तो चल्लो आनी त्या कुर्सार ताणें सर्वेस्परा देवाक आपल्या जिवाचें बलिदान ताणें आर्पिलें. मागीर आमी नियाळटल्या तोच जेजू जिवान जालो, तोच क्रिस्त जिवान जालो सदांच आमच्या सांगाता आसा. तशें म्हणटना म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आमकां एक शेवट आसा. शेवट एकच, ह्या जेरुसलेमाच्या संवसारी वाटेन आमी चलोन एक दीस त्या ससण्याच्या सर्गीच्या जेरुसलेमांत आमकांच आमी पळोवचें. तशें जाल्यार ह्या संभ्रमांत आमी भक्तीपणी वांटो घेवन आजतान हो भाग्यवंत हप्तो आमी प्रारंभ करतना आमी काडचें हर एक मेट देवाच्या कृपेच्या आशिर्वादांनी भरलेलें जावं दी आनी आमच्या सोडवणेक तें आदार जावं दी. आयच्या दिसा जेजू जेरुसलेमाक प्रवेश जालो. जेरुसलेम शहर देवाचें शहर, जेरुसलेम टेंपल देवाचें बिडार. आनी ह्या शांती समाधानाच्या ह्या शहराक जेजू शांती समाधानाचो राय, शांतीचें एक साधन वा वाहन जावन आसल्या त्या गाडवाच्या पाठीर बसून तो प्रवेश जाता. अशें पूर्ण जावंक कितें सवळच प्रवाद्यांनी सांगलें तें जेजू जावन आसा तो बसयल्लो सोडवणदार, तोच जावन आसा मेस्साया. कितें आदिमागा प्रवाद्यांनी सांगलें, जकारिया प्रवादी अध्याय 9 वळ 9, तशेंच जफानिया प्रवादी अध्याय 3 वळ 16-19 म्हणसर ते सांगतात शांती समाधानाचो राय ह्या संवसाराक तो येता. त्या देखून सियोनाच्या धुवे तो उल्हास पाव, जेरुसलेमाच्या धुवे संतोशान भोब मार, कित्याक राय तुमच्या मदें तो येवनच आसा. तो नितीवंत आनी जैतेवंत आनी तो आमची सोडवण करतलो. गाडवाच्या पाठीर बसून तो येतलो. आज असल्या संतोषाच्या उद्गारामध्ये आज हो संभ्रम आमी आचरण करता आसतना हो संभ्रम कशें त्या लोकांक होसान्ना होसान्ना दाविदाच्या पुता सर्वेस्पराच्या नांवी येता ताका जय जय म्हणटाणे म्हळें. होस अन्ना, होस म्हळ्यार बाचावी, अन्ना म्हळ्यार देवून येवं दी. सर्वेस्परा देवा तुजी खाकूत आमचे थंय देवून येवं दी. जेजू दाविदाच्या पुता आमकां तूं बचाव कर. अशें ह्या संतोशान तो सगळो लोक उद्गारलो, बोबाट मारी लागलो. आज आमचो उद्गार आज मात्र न्हय, हर एका दिसा हर एका घडी आमचो तो जायचे. सर्वेस्परा देवा म्हजी तूं दया कर, म्हाका तूं पाव. तशें आमी फातखाक मरून ह्या पवित्रपणाची जिणी जिवन आमच्या मरणा उपरांत त्या सर्गीच्या जेरुसलेमाक आमी प्रवेश जावचे पासून त्या देखून आज जेजूक एका रायाक फावत तसलो मान वैभव ताका पाती मेळ्ळो. आदी मागा राय जत झुजांत जिखलोचेर तो हॉर्स तातूंत तो पैन करीतलो, पूण कोण झुजांत तो जिखोना. शांती समाधानाचो मनीस तो ताच्या मुखल्यान जर बरो पळवंत आसा तो सदांच गाडवाच्या म्हणजे त्या शांती समाधानाच्या वाटेन तो येतलो. आज जेजू अशें शांती समाधानाच्या वाटेन तो आयलो म्हणटा आसतना आमकां हर एकल्याक देख ह्या संवसारी जिवितांत त्याच जेजूचो आमी पाटलाव करचे पासून. आज जेजूचो एक वांटो हो सगळे ताका होगळशितात, ताका होगळशितात आनी ताका मान करतात. पूण आज आनी एक वांटो पवित्र सभा आमच्या मुखार दवरता. जेजूच्या कश्टा मरणा जिवंतपणाचो तो वांटो हातूंय आमी भक्तीपणी वांटेली घेवचें म्हूण आज आमकां तो आपयता. हाच्या पयल्या वासा पळय ह्या प्रवादीच्या फर्दांतले वाचले आमी. हाच्या परत देवाच्या सेवका विशांत आज आमच्या लागीं उलयता. हो देवाचो सेवक कश्टांचो सेवक कितले कश्ट तो काडटा, ताची सगळी दिश्ट त्या कुर्साचेर आनी कुर्साचेर ताणें बगच्या त्या आत्मानाचेर त्या दगदाचेर आनी अशें तो देवाची खुशी करता.
तो देवाचो सेवाक घट्ट पातयल्लो आपणाचे जैत आसा त्या कुर्साचेर आनी कुर्साचेरच मात्र त्या देखून आपणाचो केबडायो करतल्यान ताणें ताचें तोंड केदारच ताणें गुंडयलें ना. देवाची कुशी ताणें केली. तशेंच त्या काळार खुरीस जावन आसलो लजेचो संकात आनी असल्या लजेच्या नालिसाच्या कुर्साक ताणें वेंग मारलो आनी तो केदींच पाटी सरोंक ना कसलेच धगद आनी कश्ट सोसूंक. त्या देखून आमकां आज स्पश्ट कळटा ह्या संवसारी जिवितांत ह्या कुर्साक आमी वेंगोवंक जाय. कुर्साक वेंगोवचें म्हळ्यार देवाची कुशी आमी करची. हो इजाया प्रवादी 4 संगती आमकां तो सांगता. पयले सुवातेर ओबिडियन्स देवाच्या कुशेक कशें हो देवाचो सेवाक खालतीमान घालून तो जियेलो सदांच तो विधेय तो जालो. दुसऱ्या सुवातेर ह्युमिलिटी कितलो खालतो तो जालो आनी ह्याच विशयांत उलोवन आयच्या दुसऱ्या वाचपान सांग पावल पिलिपी घरां बरोवन तो म्हणटा तो जेजू देव तरी कशें तो खालतो जालो. आपणाकच ताणें खाली केलो. कुर्साक ताणें वेंग मारलो. कुर्साक ताणें खान दिलो. कुर्साच्या मरणा पर्यंत ताणें आपणाकच खालती केलो पूण सर्वेस्परा देवान ताका महिमेवंत केलो. तिसऱ्या सुवातेर ताचें तें आसलो कॉन्सलेशन बुजावण. ताका एक बुजावण आसली. आपूण देवाची कुशी करता म्हणली ती बुजावण आनी देव ताच्या सांगाता आसलो. आनी चवथो विशय जावन आसलो ट्रस्ट. तसलो एक पात्येनी विश्वास सर्वेस्परा देवा थंय आनी ह्या विश्वास पात्येनेन देव म्हज्या सांगाता आसा म्हणलो आदार ताका भोगल्ल्या वरवीं असल्या कश्टा वावटीचें मोन पळयन तो करनच आसा. तशें जाल्यार आज एका कुशीन आमी आज सोम्याचो कितले उल्हास आनी कुशेन सोम्याक कितलो निराश. त्या देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन सगळो हो भाग्यवंत हप्तो एक विशेष गुटान तो विणला. हो विशेष गूट जावन आसा जेजूचे कश्ट, जेजूचे मरण आनी जेजूचे पुनर्जिवनपण. वैभव, जेवण, कुरीस आनी जिवीत ह्यो 6 संगती. हांगासर लोक होसाना होसाना दाविदाच्या पुता म्हणटा आनी एका कुशीन ताका कुर्साय ताका म्हण तो बोब मारता. ह्या संवसारी जिवितांत आमची जिणी इतलीच. ह्या संवसारांत आमकां हयते एकल्याक मान, नांव, गन, दुडू, पयशे, भंगार वा संवसारांत आमी बगची पिडा शिडा हे सगळे पाशा जावन येता. कोरोना व्हायरस कोविड-19 ह्या विशयांत आमकां बरेंच सांगलां. एक मात्र उरता तेंचं जावन आसा सासाण जिवीत. एक मात्र उरता तेंचं आमचें पुनर्जिवनपण. त्या देखून ह्या पुनर्जिवनपणाचो भरवसो सदांच आमच्या काळजांत आसून एक दीस त्या ससनाच्या सुखाक आमी पावो जाय म्हणली आशा आमच्या काळजा मतींत आसून ही संवसारी जिणी आमी जियेता वयतर तेंचो एक दीस थंयसर आमी पावतल्या. त्या देखून हो भाग्यवंत हप्तो आमकां हर एकल्या जाय तो वेळ आमी आमकांच कुर्साक मरोंक. आमचें थंय कितें वायट आसा, कितें उणेपण आसा, कितें पातकां आसात, कितले ह्या संवसारी संगतीक आमी नाडटा ह्या संगतीक आमी कुर्सार मारून नव्या जिवितांत जियोंक जाय आनी तें साध्य आसा. बारब्बासाक न्हय बगार जेजूक आनी जेजूकूच आमी सोदी जाय. बारब्बास जावन आसा हो संवसार. कितले आमी निचव केले तरी हर एक घडी हो संवसार आमकां नाडटा पातकांत आमकां पडाशें करता. ह्या सर्वाक आमी न्हय म्हणाजे तर हेंच जेजूचें बोळ आमचे थंय आसूंक जाय. केदार असलें कुरपेचें बोळ जेजू थंय आसलें. जेजू आयलो ह्या संवसारा बापाची कुशी करूं कुरीस ताणें वेंगलो. आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत ह्या कुर्साक आमी वेंगता. देवाची कुशी आमी करता. ही जावन आसा वाट जैताची. ही वाट बारीक अशीर रक्ताची गमाची ताळण्यांची ह्या वाटेन चलचें आमकां नाका म्हूण बगता. हो विशाल रस्तो आयच्या संवसाराचो. केदार आमी असल्या अस्कतकायक असल्या खोटेपणाक न्हय म्हणटा तवळ आमी देवाच्या कुरपेन सदांच आमी भरता. कित्याक म्हज्या अस्कतकायन तुजी कुरपाच पुरो म्हणटा जेजू पावल कडेन तीच आज आमकां तो सांगता. दुसरो पापा फ्रांसीस आमकां सांगता ही मेटां दोंगराची आमी सोडूंक जाय. खरी एका दिसा इल्लीशी ही मेटां जर तर आमी सोडटा वयतर हातूं आसात कश्ट, हातूं आसा पुरासण. आमकांच आमी न्हय म्हणचें आनी ह्या वाटेन चलतना एक दीस आमी त्या दोंगरा पावतल्या आनी थंयसर दॅट स्पिरिच्युअल स्प्लेंडर तें दैवीकपण परजळचें आमी पळोवंक शकतल्या. हीच आमच्या काळजाची आशा. तशें जाल्यार
जाल्यार ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत जेजूचो आमी लक्षिल्ल्यान आमी पाटलाव करया आनी तशें आमी ह्या आशिल्ल्या त्या सर्गरजाक त्या नव्या जिविताक जेजून आमकां जोड दवरलां तें सासणाचें इनाम तें आमचें जावन तें घेया. ह्याच सासणाच्या इनामाची ही रूस हर एका दिसा हें पवित्र बलिदान भेटयत आसतना जेजू आमकां दिता वो वड वायन जेजूच्या मासा रक्तान बदलता. आज आमी हाडून आयल्या आमचे सर कश्ट विघ्नां खाता आमची सोलवणी आमची बेजाराय आमचे पुरासाण मुखार कितें जाता म्हण चिंतून आमकां बेन दिसता आमचे सर पंत आव्हाना त्याचो जेजूक आज आमी समर्पितना जेजू कशें उंडो वायन ताच्या मासा रक्तान बदलूनचो आमचें जिवीत तो बदलून दी. नव्या जिवितांत आमी तें पळयन करया आनी अशें ह्या संवसारी जिवितांत बरी क्रिस्ता सारकी जिणी जियेली आमी एक दीस त्या सर्गींच्या जेरुसलेमांत आमकांच आमी पळोवचें तें सुभाग्यपण आमकां मेळो. आमेन. आमच्या भावार्थाची उसारणी करया. सतमंतान देवाक सर पदवेदारा बापा सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या तो पवित्रत्म्या वरवीं गर्भेस मोवलो आंकवार मुर्येतान जल्मलो 5 पिलां ताका ताणें कस असले ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो सर्गा चडलो सर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्रत्म्या कथोलिक सभे भक्तांचो एकता पातकांचे बक्षणे कुडीचें जिवानपण ससण्याचें जिवीत. आमेन. मुखार भाव भयणीनो जेजू ह्या संवसाराक आयलो आमच्या फातकाचेर मरणाचेर सैतवंत जावन तेंचें सर्गीचें जिवीत जिवानपण आमकां दिवचें पासून आनी आज तो आमकां आपयता ह्या भाग्यवंत हप्त्यान ताचो आमी पाटलाव कर एक दीस तें जिवानपण सर्गीचेर आज आमी जोडच्या. ह्या शेवटान आतां आमची सर मागणी ताचे समोर आमी दवरया. बापा आमच्या भाग्यवंत बापा फ्रांसिसाक तुजो आदार दी. ह्या संवसारी पवित्र सभेचे सुंकान हाती धर ती सोलून वरच्या ताका तुजे विशेष सक्तीन भर. पवित्र सभेक मार्गदर्शन आनी बरी देख दिवच्या ताका सर वायटांतले राखून व्हर. ताका तृप्ती आनी समाधान दी. तुज्या वावराक प्रतिफळ दी म्हूण मागता. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांक तांचे जबाबदारेंत तुजें मार्गदर्शन दी. तांणी लोकांच्या बरेपणाक मांडून हाडच्या सर योजनांनी सर वर्गांच्या लोकांक बरेपण लाभूंक तुजी नीत आनी समानता सर्वांक लाभाशे कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. दुर्बळ्यांक आनी अस्कत्यान प्रभावी मनशाच्या शोशणांतून राख. अनितीक आनी अन्यायक बली जाल्ल्यांक नीत लाभय. प्रकृतीक अनवरांतले मारेकार पिडांतले आनी संकश्टांतले निवार म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. प्रायवंत आनी पिडेस्तांक विशेष कृपेदान्यांनी बोर. आपल्या कश्टांक तुज्या पुता जेजूच्या पाशावातावन बोल लाबोवन दी. उतार प्रायेन कुशेन स्विकार करूंक आनी तृप्तींत संतोशान जियोंक तांकां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकारिस्ताच्या आमे सभावारी हाजर जाल्ल्या आमी सर्वांनी आमच्या जिवितांत आपल्या सोडवणी खातीर सदांच एकठांय दरान वावरूंक आमकां शिकय. तुज्या पुतान आपल्या रक्ताची मोल दिवन आमकां सोडून घेतली सोडून केदींच आमी होगडान अशें आमकां राख म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या गरजां पासून मागया. सर्वेस्पर आमच्या मगाळा बापा हो भाग्यवंत हप्तो आमी प्रारंभ केला. तुज्या कश्टा मरना जिवानपणाचो आमी उडास करता आसतना ही वाट आमकां ती चलोवंक आनी एक दीस सर्गराजांत आमकांच आमी पळोवंक आमकां हर एकल्याक तो फावो कर क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. तुझे समोर
सांसोवार खालीचा भेटून दिता ख्रिस्ता मसारतान बदल मन परता मोगाळ भाव भयणीनो आमी भेटोवचें हें बलिदान सर्वेस्परा देवाक मानता तसलें जावं दी म्हूण तुमी मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांतले मेमेक आमच्या नेपथ्याच्या जगात सर्वेस्वर मानले. सर्वेस्परा आमच्या कणवाळ्या बापा तुज्या एकल्याच पुता जेजूच्या कश्टा मरणा वरवीं तुजें बोगसाणें आमकां बेगीनच मेळो. आमच्या करण्यांक तें फावो न्हय तरी जेजूच्या श्रेश्ठ उत्तम यज्ञाक लागून तुज्या दयाळ काळजाचो माया मोग आमी भोगूंक फावो हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वरात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपोतवेदरा आनी सस्नाच्या देवा सवकाळी आनी सवंतय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो दितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निरापराधितो तरी पातक्यां खातीर ताणें कश्ट दग सोंसले आनी आपणा फावो नाचली क्यास्त नसत्या मनशां प्राज आपणाचेर ताणें घेतली. ताच्या मरणान आमचे अपराध पुसून काडले आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान आमकां पवित्रपण जोडून घेतलें. देखून सर्ग आनी संवसार देवदूतांचे दळबार ताका मान बहुमान दितात आनी निरंतरी ताची स्तुती गायतात. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रत्मेच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदंते तावन अस्तमते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्या एका शपथ जातूं जमयत आसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी हें मागणें करता तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यांत ही देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्या तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परत दिन जालो त्या राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच बरें जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत हें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात.
बावर्थसो गुट परगटुया. तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन कोण आम्ही बदलता, तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा, आमचे सोडोने पसो तुझ्या पुतान सोसुल्या कष्टा मरणाचो, ताच्या आनंद भरीत पुन्हा जीवनपणाचो आनी सर्गा सडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचे तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर आनी जेजू सवे एक कूड एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माई भोव बागेवंत आमकां आरमोरयेच्या ती सुपती बागेवंत झुजेच्या बागेवंत धर्मदुतांच्या वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडिल्ल्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. ताच्या विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बले वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तरण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या सक्रा फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापाच्या आनी पिटर पॉल आमच्या गोळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मन्याऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळे परचे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भवार्थांत आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुझे हुजे तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. खनवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजें तें एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाऊ भयणींक तुजी इश्टाकृती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादुश्य जातलो म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणात सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदराची आज्ञा मनान धरून ताणें आमकां शिकयलां तें मागणें भक्तीपणी आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळ्ळें पळोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर आमच्या वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडूनदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबर शानत रयतल्यांक आमकां तुज्या उदका कुतीन सर पातकांतली सुटय आनी विघ्नां आकांतांतली वाठाय. कित्याक राष्ट्रपती पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतां मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. माया मोगाचो आनी एकवटाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दिव्या. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले
होच्चो जावन आसा जेजू पातकाचेर कश्टांचेर मोर्नाचेर जैतवन जाल्लो पुनः जिवंत जाल्लो जेजू. ह्या जिवंतपणाची रूच ह्या पवित्र येवकरिस्तांत आमकां तो दिता. देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता. शेळयेच्या जेवणाक आयिल्ली आमी सुभागी. तुवें भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांनूच म्हाका भलायकी मेळटली.
आता आणि सर्वदा. प्रार्थया. सर्गींच्या भोव मोगाळा बापा, अप्रूप देण्याने तुवें आमकां दोशी केल्याय. कुर्सार खिळयलेली जेजूची कूड जाली आमचें खाण, आनी कुर्सार वारयलेलें रगत आमचें जालें पिवन. ताचें मरण आमचो भावार्थ घट करता, आमच्या काळजांनी विस्वास पेटयता. तो ताच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं शेवट पर्यंत आमी थीर रावंक आनी बरवशान आशिल्ली सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या जम्या वरवीं. कळोवण्यो. एप्रिलाच्या 10 तारखेर पास्का फेस्ताच्या सोमारातावन 12 दिसांची पयल्या कुमगाराच्या भुरग्यांक दोतोर प्रारंभ जाता. दोतोर न्हू सांजे 4 तावन 5:15 वरां पर्यंत आसतली. वडील आनी भुरग्यांक वेळार आपोवन हाडन वेळार पाटी घरा व्हरची जबाबदारी तुमची. 5व्या क्लासीक वेच्या भुरग्यांक थावन 9वी जावन 10वी क्लासीक वेच्या भुरग्यांक रजेचें शिबीर समर कॅम्प एप्रिलाच्या 17 आनी 18 तारखेर सकाळीं 8:30 वरां तावन 3 वरां पर्यंत चलतलें. हें शिबीर धर्मार्थ. तुमची नांवां येदळूच तुमच्या वाड्याच्या ग्रुपाक धाडलेल्या त्या गुगल फॉर्मात तुमी भरती करून भुरग्यांनी नांवां रिजिस्टर करची आनी सर भुरग्यांनी ह्या समर कॅम्पांत वांटेले जावंक आमी विनंती करता. ग्रँड फॅन्सी फेट इश्टाराच्या आयतारा आमचे फिरगजेंत चलताले. फॅन्सी फेटाचो उद्देश पदवा शिकपा संस्थेक आदार जावच्याक एप्रिलाच्या 9 तारखेर दनपारां 3:30 तावन राती 9 वरां पर्यंत इस्टर फन 23 व्हडा संभ्रमांत आमी आयोजीत केलां. विविध आकर्शीत खेळ, खाणा जेवणाची स्टॉल्स, लकी गेम्स, लकी ड्रॉ अशें जायतें मनोरंजन आसतलें. सर फिरगजगारांनी तशेंच तुमच्या कुटुंबाच्या सगळ्या धैर्यांक इश्टांक ह्या कार्यांत वांटेली जावंक तुमी आपोवणें दिवचें. ह्या कार्याक तुमचो सहकार आमकां हे परी दिवयेत. लाकी ड्रॉचे कुपानां घेवचें, स्टॉल्स आनी विविध संगती स्पॉन्सर्स हाडचें, एडवर्टायजमेंट हाडून कुमो करचें. पास्का फेस्ता दीस तुमकां रांदिल्लें रांदप प्री ऑर्डर केल्ल्यांक लाभतलें. तुमी सर्वांनी प्री ऑर्डर करून रांदूंक घरा रांदिनासतना म्हाका हांगासरच जेवण काणगोवंक आमी विनंती करता. आज सांजेर आमचे बेंदूरचे कलाकार जेजून कुर्सा वाटेर सोंसल्या कश्ट आदारीतचो नाटक कुर्साच्या वाटेर सांजे 6:30 वरांचेर सादर करतात. चर फिरगजगारांनी ह्या नाटकांत वांटेली जावंक आमी विनंती करता. पास्का फेस्ताच्या संभ्रमाक आदार जावन ₹500 मुर्दोम जावन जमयतल्या ह्या खर्चा बाबतींत आदार दिवच्याक विनंती. साउंड्स, लायट्स आनी हेर खर्चा बाबतींत स्पॉन्सर जावंकी आमी आपोवणें दिता. बाकीवंत हप्त्यांत ग्रावंडार कदेलां, आल्तार आनी हेर गरजेचे संगती मांडूंक आसा जाल्ल्यान बऱ्या मनाची सेवा आमकां गरज आसा. देखून स्वयंसेवक, गुरकार आनी सर प्रतिनिधींनी निमाणा ब्रेस्तारा, निमाणा शुक्रारा आनी हालेलुयाच्या सनवारा दिसा सकाळीं 7:30 वरां हांगासर येवन आमकां कुमो करूंक आमी आपोवणें दिता. निमाणा ब्रेस्तारा सकाळींची सकाळीं मीस आसचें ना. जर कोणाक जोगत्या कारणाक लागून सांजेच्या सेरेमनीक येवंक जायना ते चल्यांक सांजे 4 वरांचेर हांगासर मीस आसा. ताचे उपरांत सांजेचें संभ्रमीक मिसाचें बलिदान 6:30 वरांचेर प्रारंभ जाता. त्या दिसा जुमोवची काणीक प्रिस्ट एड फंडाक आसतली. निमाण्या शुक्रार दिसा सांजेची सेरेमनी 5:30 वरांचेर प्रारंभ जाता आनी हालेलुयाच्या सनवारा पास्कांची जागरण सांजेर 7 वरांचेर प्रारंभ जातलें. काही बटल पयल्या वाड्याच्या एका दानीन आमच्या नव्या बांदपाच्या फंडाक ₹15,000 दान दिल्यात. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशें उदार मनान दान दिल्यात तांच्या कुटुंबाक देवाच्या आशिर्वाद आमी मागता. निमाणा ब्रेस्तार आनी हालेलुयाच्या सनवारा तुमी वस्तू काणीक हाडच्याक अवकाश आसा. ही काणीक आमी आश्रमाक दान दितल्या. काणीक जावन तुमी रांदपाक वापरच्यो वस्तू हाडूंक विनंती. फिरगजपत्र बेंदूरचो ताळो तयार जाला. ह्या बेंदूच्या तळ्याक वावरल्या सर्व संपादकीय मंडळी, फॅट्सी ब्रिटो सह संपादक केडी सिकेर आनी सर पंगडाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. गुरकार आनी प्रतिनिधींनी तांच्या हर एका घराक प्रती पावोवंक आमी विनंती करता. कातोलीक युवा जनांक जिजस यूथ मँगलोर एप्रिलाच्या 20 आनी 1 तारखेर शुक्रारा तावन 20 आनी 3 तारीख आयतारा पर्यंत
डिवायन कॉल सेंटर मुळकी हांगासर मांडून हाडटा वस्ते रेतीर सर्तीक विवा नोटीस बोर्ड पळयात. आदल्या शनिवारांनी आयतारा नव्या हॉलाच्या आनी ताका संबंद जाल्ल्या कामाक आदार जावचे पासून इंट्रस्ट फ्री लोन 5 लाखाचे युनिट आनी ताचे ऑफर तुमकां कळीत केल्ले. आसक्त असल्यांनी बेगीनचे फिगार बापाक मेळचें. आमच्या हॉलाच्या कामाक व्हड आदार जातलो आनी डेपोजीट आसल केल्ल्यांक बरें ऑफर जातलें. तुमचो सहकार आशेता. आमचे फिरगतीचे नवे हॉल बेगीन तयार जाता जाल्ल्यान इलेक्ट्रिकल आनी AC विशंत माहेतासच्या एका सुपरवायझराची गरज आसा. तशेंच हेल्पर जावन एका दादल्याची गरज आसा. फिरगतकारांक पयलो अवकाश पूण सर्व अर्हता आसचें गरजेचें. आसक्त असल्यांनी दयाकन एप्रील 10 तारखे पयलें एप्लाय करूंक विनंती. पिडेस्तांक आनी प्रायवंतांक कुमगार फाल्यां तावन सोमार मंगळार बुधवार आमी हाडटल्या. हॉटेल इंडस्ट्रीक संबंद जाल्ले कोर्सस विशीं मिलाग्रीस कॉलेजीन अनावन्स केलां. आसक्त असल्यांनी नोटीस बोर्ड पळोवचो. नव्या हॉलाचें उक्तावण ह्या मेयाचे 1 तारखेर आमी करतल्या आनी अर्गामीस त्या दिसा सांजे 4:30 वरांचे उपरांत उक्तावणाचें मोठवें कार्य आसतलें. तुमकां सर्वांक मोगाचें आपोवणें दिता. आदल्या आयतारा मिसा वेळा जमो जाले काणीक ₹60,050 तुमच्या उदार मनाक देव बरें करूं. आनी आयच्या दिसाचे 3 मीस 9:30 वरांचेर इंग्लिशांत आसतलें आनी सांजेर 5 वरार कोंकणींत आसतलें. आयची ही ताळयांच्या ह्या दिसाची सेरेमनी आज आचरण करूंक कुमो केल्ल्या आनी मिसाचें बलिदान भेटयल्या भोवमानादी बाप वॉल्टर डिमेलो बापाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच रंगीत रितीन गायन केल्ल्या आमच्या सर भुरग्यांक आनी तांकां तयार केल्ल्या कॉर मास्टराक आमी देव बरें करूं म्हणटा. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळा बापा अप्रूप देण्यानी तुवें आमकां दोशी केलाय. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धरता. Sebastião, आमकां भगवान कृष्णाचे कृपेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.